प्रितीच्या बाबडीनो, ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी पावल्या आनी उदीक करून ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी आसतना कोण पुरे वर्स आमी सारला जायत हाचेर आमचें लक्ष आमी घालूंक वावुरता. आयची वाचपां आमकां आदार दितात. ह्या शिवोतमांत आमी आनाची खबर आमी आयकल्या. सोबार वर्सां देवान तिका फावो केली आनी वर्सांनी जरी आमी बारीक नदर मारत कितें व्हड तिणें केलें जायत, आपल्या जिवितांत कसली व्हड वस्त तिणें केली जायत. थंयसर आमी वाचलां आपलें जिवीत मागण्यांत ती सारताली. दिसपट्टी देव मंदिरांत वचून मागणें करताली. व्हड कांयच तिणें करूंक ना कशें, पूण आमच्यान म्हणूंक जाता तिणें साद्यो वस्तू व्हडा मोगान तिणें केल्यो. साद्यो वस्तू जावं आपलें मागणें, जावं दुसऱ्यांची गरजांक पावप, जावं ती देवाच्या मोगान जेवप, ह्यो साद्यो वस्तू नेम कायदे तिणें बेस बरें तिणें सांबाळले. आनी हेच पासो तिचो उगडास आमी करता. आपल्या जिवितांतल्यान देवाक तिणें महिमा दिली आनी खरीच तेणें तिका फावो जालें तें म्हणल्यार आपल्या दोळ्यांनी ह्या सोडवणदाराक, ह्या बाळकाक ती पळोवंक पावली. हाचे म्हूण दुसरी व्हड कुशालकाय कसली तिका मेळूंक जाता जायत. जाल्यार बाबडीनो, ह्याच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना अदीक करून नेम कायदे आमकां दिल्ले आसात. नेम कायदे आमकां आदार आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. जावं समाजांत आमकां नेम कायदे आसात जाल्यार पवित्र सभेचेय नेम कायदे आमकां आसात. तर बाबडीनो, हे नेम कायदे सांबाळूंक आयज दर एकल्याक आयज आमकां उलो. जावं पवित्र सभेचे नेम कायदे आयतार सून सांबाळ, आयताराचो जावं घडी हो दीस देवाची खोशये पोरमणे सांबाळूंक दर एकल्याक आमकां कायदो आसा. जावं दुसरे सुवातेर वर्साक एक फावटी तरी कुमसार आनी कुमुन्या. आनी तेच बरोबर कित्याक जायते फावटी आमी कुमुन्या आमी घेता, कुमुन्या साक्रामेंतांत आमी वांटो घेता. पूण आयज पवित्र सभा आमकां उगडास करता, जितलो तूं कुमुन्याच्या साक्रामेंताचो मोग करता तितलोय कुमसाराच्या साक्रामेंताचो मोग कर. कित्याक जेन्ना जेजूक ह्या आमच्या सुम्याक नितोळ काळजार आमी शेवता तेन्ना उदीक मान ह्या सुम्याक आमी दिवंक पावता. आनी तेच बरोबर पवित्र सभेचो हो कायदो आमकां उगडास करता. जे दीस मागण्याचे आसात, उपासाचे आसात, तेय सांबाळूंक. जावं ते घडये गुड फ्रायडे, एश वेनसडे, हे दीस मागण्यांत उपासांत सांबाळूं. आनी तेच बरोबर जावं घडये शुक्राराचे आमी लिंबू दळवून आमी करता, कितें तरी उणें करता. ते फावटी विचारता, बरं मांस खायना शुक्राराचो? ना, डायट करता. हे भाशेन बाबडी न्हू, हे कायदे आमी सांबाळची गरज. आनी त्याच बरोबर अदीक म्हत्वाचो कायदो एकामेकाच्या गरजांक पावूंक, गरजेवंतांक आदार दिवंक. बाबडी न्हू, ह्या संवसाराचेर जरी तर आमी नदर मारीत जाल्यार कितें आमकां मेळटा जायत. संवसाराच्यो ह्याचे पयले पासून भाग्यूंत जुवांव शिटकायता चतूर रावंक. अदीक करून संवसार आमकां दिवंक शकता जाल्यार फकत कुडीची वंडावण्यो, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. ही वस्तू आमी पळयता ह्या संवसाराच्यो पदव्यो संवसाराच्यो. पूण हे संवसाराचें बळ ह्या संवसारांतूच सोंपता. जे वस्तू सासतान तोपतात ताचेर आमचें लक्ष घालूंक भाग्यूंचो हांव आयज आमकां उगडास करता. ताची परब ह्या सुमानांत आमी समोर उरल्या. गेल्या सुमानांत जेजूचो मोगाचो शीस, जेजूचे मोगाचो शीस, जेजूचे मोगान रावंक तो आमकां दर एकल्याक आयज उलो मारता. आनी हे पासत ताची उतर उदीक करून देवाचो मोग सदांच आमी उंचल्या दर्ज्यार आमी दवरूंक आमकां उलो मारता. बाबडी न्हू, कसलीय संवसाराची वस्त मनशाचो कोणाक तूं अदीक देवा मुखार दवरता जाल्यार वो पयली सुवात ताका दिता जाल्यार तूं देवाक कुशीन दवरता. आनी हे पासत स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां शिटकायता. जावं संवसाराचो मोग, दुडवांची गिरेस्तकायेच्यान देवाचो मोग बाराबर वचूंक जायनात. दोन वड्यांचेर आमच्यान पांय दवरूंक जायनात. दोनूय वस्तूंचेर आमच्यान पातयेवंक जायना. पातयेवंक आमी सोदता जाल्यार देवाचेर पातयेवया. आनी हे भाशेन बाबडी न्हू, अदीक करून आनंद हे कायदे जावन आज्ञा सांबाळून आपल्या जिवितांत खरीच देणें तिका फावो जाल्ले सोडवणदाराक पळोवचें जाल्यार आयज आमी हे कायदे आमी बेस बरें पाळटा तेन्ना खरीपणी आमच्याय जिवितांत
त्याच दुने देवाक आमच्या जिवितांत पयली सुवात आमी दिता तेन्ना हो मान आमी दिता तेन्ना ह्याच देवाच्या संबंदान आमी जिवंक पावता. आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्या पयली सुवातेर जावं घोडी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा कितें आमी पळोवंक येता जायत. जेन्ना आमी उम्याक वेता तेन्ना आमी पळयता सो मनीस देवा सोवे सुर्गीच्या राजांत आनी तोच ह्या संवसारांत ताची नदर आमी घालता. मोगाच्या बाबडीनो आमचे पासत विनोदी करतलो. कितें ताणें केलें व्हड जायत, संवसाराची आशा सगळें ताणें सोडून दिली. कितें उपकार ताका संवसार जोडीत जाल्यार पुणी बाडीत तुजो आत्मो. आनी अशें संवसाराक एक भाशेन ताणें पाठ करून भावार्थ व्हडांतले व्हड देणें ताणें आमकां फावो केलें. जो भावार्थ ह्या संवसारांत आनी त्याच बरोबर ह्या सासणाच्या जिविताक आमकां पावयता तो. बाबडीनो ह्याच भावार्थान आयज ही पवित्र मिसाची भेटेंत आमी वांटो घेवया. देवाक दिन वाचुया. ह्या वर्सा पासत सबार बेसांवां दुन्या देवाची आमी घेतल्यान ताचे पासत देवाची कुरपेन आमी वाडल्यान ताचे पासत आनी उदीक हे देवाचे कायदे आमी सांबाळून उदीक देवाच्या संबंदान आमी जिवंक हेच पवित्र मिसाची भेटेन तोच सोमी जेजू क्रिस्त न्हयच आमी ताका पळयता पूण ताका पळयता आनी आमी ताका शेवता. ह्या पासत देवाक दिन वाचुया. देवाची उपकार आठोवया. ह्या जेजूक ह्या आमच्या काळजांत आमी निथोड काळजांत आमी ताका शिवंक ताच्या संबंदान ताच्या मोगार आमी जिवंक आनी बोरवासाची मनशां कशी आमची पावलां फुडें मारूंक तो एकल्याक आमकां हेच पवित्र मिसाची भेटींतल्यान आदार कृपा आनी बोड मागून घेवया. आमेन.